उच्च शिक्षणा खातीर घेतिल्ले इंट्रस्ट फ्री लोन फारीक करूंक नाशिल्ल्या विद्यार्थ्या आड खर कारवाय करतले म्हणून गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन गोविंद पर्वतकार सांगता. जांणी लोन फारीक करूंक ना तांची नांवां काडून संबंदीत मामलेदारां कडेन दितले खंय. हे सगळो बॅकलॉग आहा तो भरून काडपाक OTS करपाची आनी OTS डिक्लेअर जाली. बरो रिस्पॉन्स आसा. खूब जाणांनी जे भरूंक बरीच नासले पळय तेणी प्रिंसिपल प्लस 5% पयल्या 2 म्हयन्यान, प्रिंसिपल प्लस 10% नेक्स्ट 2 म्हयन्यान, तो आतां 31 तारखेर सोंपतले. आनी तिसरो लॉट जो आसा फुडले 2 म्हयने म्हणजे जून आनी जुलयान ती सोंपतली. ह्या फुडल्या 2 म्हयन्यांक 15% इंट्रस्ट लागतलो. सो आमी अशें कित्याक दवरलें की तुमी बेनिफिट्स बेगीन घेवचो आनी सोंपोवचें म्हणून. आतां जेन्ना जून आनी जुलय जे 2 म्हयने जातले 15% कोण येतले पळय तांकां जातले आनी मागीर जे उरतले तरी उरतले कोणी जाल्यार तेंची केसीस आमी वील गिव टू द मामलेदार्स. 271 जणांनी शिक्षणीक लोना खातीर अर्ज केल्ले. तातूंतल्या 294 जणांचे अर्ज सामके आसात. हे अर्ज बेगीनूच मंजूर करतले. ते भायर 406 जणांचे अर्ज सामके नात. तांकां ते परतून दिवपाक सांगिल्ले. तातूंतले 71 जणांचे अर्ज परत आयल्यात. जाल्यार 365 जणांचे अर्ज अजूनय येवंक ना. जांचे अर्ज सामके आसात तांकां जुनाच्या पयल्या सप्तकात लोन पास करतले म्हणून गोविंद पर्वतकार सांगता. ऐकात. स्टॅटिस्टिकली सांगपाचें म्हटल्यार 771 टोटल रजिस्ट्रेशन जाले फॉर्म्स. तितूंतल्यान आतां पर्यंत 294 सारके क्लियर आसा वीच वी कॅन सँक्शन एनी टायम. तितून प्रॉब्लेम आसता पळय तो वी हॅड रिवर्टेड 406 फॉर्म्स फॉर कंप्लायन्स. रिवर्ट केल्ले ते फक्त 71च परत येयल्या आनी 365 फॉर्म अजून येवना परत. तेंचो प्रॉब्लेम आसा. दे हॅव नॉट येट रिवर्टेड इट वीथ द कंप्लायन्सीस. आमी आतां ते फर्स्ट वीक ऑफ जुनान कित्याक भुरग्यांक एटलिस्ट सेकंड इयराची फी भरपाक पयशे मेळपाक जाय ह्या हेतून आमी स्क्रुटिनी कमिटीची मिटींग दवरल्या आनी 294 प्लस हे 71तले कितले क्लियर जाता पळय तांकां आमी सँक्शन करतले. आनी आमचे स्टाफ जे आहा पळय ते कॉन्स्टंटली हे फॉर्म जे इनकम्प्लीट आहा तांकां फोन करीत आसा. आमी तांकां अपील करता या हांगासर आनी जाय जाल्यार तुमी हांगासरल्यान कंप्लीट करा. पूण हो जो कॉम्प्लायन्साचो इश्यू आहा पळय तो मातसो कमी आसा. आय वूड से इट्स पुअर रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टुडंट सायड. सो आय अपील दोज हू हॅव अप्लायड फॉर द इंट्रस्ट फ्री एज्युकेशन लोन दे should to cooperate to us and to get a timely disbursement. They should be careful and they should be updated. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.